टी टाइम बुलेटिन येवकार हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सरकारी नोकरे खातीर खाजगी अणभव प्रमाणपत्राची सक्ती। सरकाराच्या इंटर्नशीप येवजणे वरवीं घेवचो 1 वर्साचो अणभव। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। कासरवणे मारिंगण देवळांतली 5 पाशाणां गायब। फाटल्या वर्सा 2 पाशाणां जाल्ली गायब। अध्यक्षाच्या बेजबाबदाराक लागून देवस्थानाचेर ही पाळी, गांवकारांचो आरोप। केप्यां आमोणा वाठारांतल्या सेंट फ्रांसीस कॉलनींतल्यान सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती जाली चोरी। केप्यां पुलिशेन केला FIR नोंद। उसगांव कसल्ले वाठारांत सांज चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणांत एका जोडप्याक अटक। देव देवस्थानाक लागून खून केल्ल्याचे सामकार। फोंडे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 192 खून। प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक थारला अपेसी। काँग्रेसीच्या सुनील कौटणकराचो सणसणीत आरोप। खडयेच्यो बेकायदेशीर खणी करच्यो बंद। आमची तयारी धरण आनी गांव वाजयात। दोडामार्ग खांदयाळी लोकांची मागणी। बेरेस्तारा सावन साखळी उपास आंदोलनाक सुरवात। आता खबरो विस्तारांत। हाचे फुडें सरकारी नोकरी खातीर खाजगी अणभव प्रमाणपत्रां सक्तीची आसा। ताचे बगर कोणाकूच सरकारी नोकरी मेळची ना अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। सगळ्यांनी सरकाराचे इंटर्नशीप येवजणे वरवीं 1 वर्साचो अणभव घेवचो। आतां मेरेन ह्या येवजणेचो लाव 20 ते 25 हजार लोकांनी घेतलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। लोक म्हणटा नोकरी ना आनी कितल्योश्योच नोकरी आसा त्यो घेवपाक कोणीच ना अशें इंडस्ट्रीवाल्यांचें म्हणणें आसा। इट इज द सेम PM इंटर्नशीप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री इंटर्नशीप प्रोग्राम हो माननीय प्रधानमंत्र्यान सुरू केलो आनी जवळपास 1 करोड 1 कोटी भुरग्यांक PM इंटर्नशिपान घेवपाचें थारलें। गोंयांतले जवळपास आयच्या डेटीक 1000 वॅकन्सीज वॅकंट आसा। आता हो PM इंटर्नशीप प्रोग्राम कितें तेणी सांगला त्या प्रमाणे कांयच तुमकां करपाचें ना। तुमी फक्त पयलीं QR कोड स्कॅन करा, तुमकां रजिस्टर करा। नोकरी खंय आहा तें ऑटोमॅटिकली तुमकां ते PM इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर हांगा आसा 4 न्ही 5 ऑप्शन दितले। आतां तितून दितले कितें 5 ऑप्शन दितले वेगवेगळे। कोण म्हणटलो कदाचित आपूण ग्रॅज्युएशन करता, थोडे जाण ग्रॅज्युएशन करता आसतनाय ऑपॉर्च्युनिटी आहा, थोडे जाण घरा कडेन बसता ताकाय ऑपॉर्च्युनिटी आसा। इट इज व्हेरी सिंपल। गोंयच्या कंपनी कडेन जेन्ना हांवें मिटींग घेतली आनी मिटींग घेतल्या उपरांत डिस्कस केलें, तांचें म्हणणें आसा की फॉर द इंटर्नशीप प्रोग्राम वी आर पेईंग फ्रॉम द 15,000 to 20,000। इतले 15,000 ते 20,000 रुपया ह्याच्या मदीं आमी फारीक करता। फक्त सकाळी 9 ते 5 हो PM इंटर्नशीप प्रोग्राम करपाक नोकरी न्ही। एडिशनली म्हणजे PM ऑफिसांतल्यान म्हणा किंवा कॉर्पोरेट मिनिस्ट्रींतल्यान म्हणा ते कितले पे करता खबर आहा? 4,500 रुपया ते डायरेक्ट तुमच्या अकाउंटार येतले। म्हणजे कंपनी पे करतली धरूच तर 15,000 रुपया किंवा कंपनी पे करतली 20,000 रुपया आनी 4,500 रुपया एवरी मंथ तुमच्या अकाउंटाचेर येतले। म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 20,000 प्लस 4,000 24,400 रुपया। आतां हे कित्या खातीर? जस्ट पास आवट जाल्लो ग्रॅज्युएट हाका जर शिकतलो आसत जाल्यार इंटर्नशीप करप गरजेचें आसा। आमी एप्रेंटिसशीप करप गरजेचें आसा म्हणटा। ऑन द सेम लायन इंटर्नशीप किंवा एप्रेंटिसशीप हे कित्याक तें बी सांगता। फाल्यां सकाळी जर तुमी गव्हर्मेंटात जॉबाक वतले, हाज्या पयलीं ते नासले, प्युनाचो पोस्ट आसूं किंवा LDCचो पोस्ट आसूं जाल्यार तुमकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी। कासरवणे मारिंगण देवळांतली 5 पाशाणां गायब जाली। फाटल्या वर्सा अशीच 2 पाशाणां गायब जाल्ली। त्या वेळार पुलिशेन कागाळ करून लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना अशें थळाव्या गांवकारांचें म्हणणें। अध्यक्षाच्या बेजबाबदारपणाक लागून देवस्थानाचेर ही पाळी आयिल्ल्याचें देवळाचे महाजन सांगतात। आज जी आमच्या म्हारिंगणाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत। तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली। तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेंट दिल्या। तेन्ना पुलिशेनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना। तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी तें केलें अशें आमकां उतर आयल्यात। आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळां दिलें पाशाणां ना जालीं म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेंट केल्या काल बुधवारा दीस।
बुधवारा दीस कंप्लेंट केल्या 26 तारीख आणि परत PIक मेळ्ळो सर म्हटलें अशें जालें तें कितें करता ती पळय जालें न्हू निभावलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें हांवें म्हटलें निभावंक ना परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना. गेल्या वर्सा 30 जानेवारी 24 ह्या दिसा 2 पाशाणां ना जाल्लेलीं. त्या टायमार आमी मोपा पोलीस स्टेशनार तक्रार केली. त्या तक्रारीन आमकां काय हें दिसूंक ना. जो राखणदार चतुर्शिमेचो राखणदार म्हारिंगण हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनी कशें आनी कितें म्हणून उरतले. राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो. तर ही सर्वस्वी जबाबदारी ही अध्यक्षाची आसता. तर हे माझ्या जाल्यार सरळ सांगप की ह्या अध्यक्षाच्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या अध्यक्षान बरें हे कांयच करूंक ना. केल्लेले आसा हे सगळे वायट केल्लेले आहा. हांवें हयची पाशाणां थंयसर थंयची पाशाणां हयसर. मेन म्हटल्यार महाजनांक विश्वासान घेवच्या पयलीं हे सगळे गोश्टी तेणी केल्लेले आसा. वाढदिवस सुद्धा बंद राहिलो आहा. त्याचप्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतीनाची पाशाणां आहात तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्ले आहा आणि हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्ले आहा. तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो. तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आणि आमकां न्याय दिवचो हे तुमच्या कडेन मागणी मागता. केप्यां आंबोणा वाठारांतल्या सेंट फ्रांसीस कॉलनींतल्यान सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरी जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती आंगणांत एका कवचेच्या फ्रेमींत आशिल्ली. केप्यां पुलिशेन हे विशीं FIR नोंद केल्या. फाटल्या दिसांनी दिकरपाल सेंट जोसेफ वाज पुतळ्याची मोडतोड जाल्यार अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेच्या प्रकारा उपरांत आतां केप्यां सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरयेची ही घडणूक उक्ताडार आयल्या. केपे एरियाचे सेंट फ्रांसीस कॉलनी आमोणा ह्या गांवांत एक घटना घडली. म्हणल्यार जी सेंट झेवियर कॉलनी आसा थंय एक घरा मुखार जे फ्रेमीक सेंट झेवियराची मुर्ती आशिल्ली ती 3 आनी 4 ह्या मध्यरात्री ती थंयच्यान काडून व्हेली. पूण जी काडून व्हरता फ्रेमीक जी ग्लासाची आशिल्ली पूण तेका कसली तोडफोड करूना. पूण जे ग्लासाक एक रॉक आसा तें मोडून ती व्हेल्ली आसा. आनी तेजे नंतर तेणी दुसरे दीस येवन पुलिसांक हेजे बद्दल सांगलें पूण कंप्लेंट जावना आशिल्ली. पण काल तेजी कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा, FIR जाल्ली आसा आनी पुलीस जे केपे पुलीस तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करता. आनी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो सोमेश प्रभुदेसाय आसा तेणी सांगलां ऑलरेडी पुलिसांचे डॉग्स कावंटर मागीर फिंगरप्रिंट जे डिपार्टमेंट आसा तेणी पुलिसांनी तेणी येवन ते इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. तशेंच ही कारवाई मुखार व्हरतना तेणी सांगलां CCTV फुटेज ती लोकॅलिटीक आसा ह्या घरा तेकून लागीं घरां आसा तेंचे बी CCTV फुटेज तेणी चेक केल्या. पूण हे गोश्टी बद्दल जी मुर्ती काडून व्हेल्ली आसा चोरी गेल्ली आसा तेजे बद्दल कांयच ताका म्हायती मेळिल्ली ना. पूण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. काल हेजे बद्दल FIR रजिस्टर जाल्यान केपे पुलीस हे जी मुर्ती व्हेल्ली आसा जे तेजी तपास चालू आसा. उसगांव कसोल्ले वाठारांत सांज चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणांत फोंड्या पुलिशेन एका जोडप्याक अटक केल्या. लग्न जावन फाटलीं 25 वर्सां जालीं भुरगीं जावंक नाशिल्ल्यान शेजारच्या घरांतल्या 5 वर्साचे सांज चलयेचो खून करून ह्या जोडप्यान ताका घरा फाटल्यान मातयेन पुरले. ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा. लग्न जावन कितलीशींच वर्सां जालीं तरी भुरगीं जायना. ताका लागून देव देवस्थानाचो आदार घेवन उसगांव कसले वाठारांत एका जोडप्यान 5 वर्साच्या सांज चलयेचो खून केलो. बुधवारा सावन हे चली बेपत्ता आशिल्ले. ह्या वाठारांतल्या एका घराच्या CCTV कॅमेरात हे चली दुबावीत जोडप्याच्या घरा वयतना दिश्टी पडले. मात परत येता दिसून आशिल्ल्याचे पुलिशेच्या तपासात स्पश्ट जाले. उपरांत तपासा मजगती त्या 5 वर्साच्या सांज चलयेचो खून करून ताका घरा फाटल्यान मातयेत पुरल्याचे सामकार आयले. ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या मूळ महाराष्ट्राचे दुबावीत पप्पू कांबळे आणि पूजा कांबळे ह्या जोडप्याक पुलिशेन अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. जे कोण मायनर लोक मायग्रंट लोक आसा तांची पुलीस आणि प्लस पंचायत आणि ते लोकल पंचायत मार्फत तेंची व्हेरिफिकेशन जावचें अशें हांव कळकळीची विनंती करतां.
आज जे कृत्य जालां तें सारकें आसा काय ही हे कृत्य पळय जाल्यार पळय ल्हान भुरग्याक पळय मारून उडयले ते हे माणुसकीच्या दृश्टीन काळम्या फसपाचो सामकें कृत्य आसा, सामकें वायट घटना जाली आनी ल्हान भुरग्यांक मारप म्हटल्यार सामकी खेदाची गोश्ट आसा. माणुसकीच्या दृश्टीन असले असले मर्डर करपी एका पयलीं पळय पोर्तुगीज कशें करताले म्हणून हे क्ल्यू मेळून तांकां फाशी दिवपाची हें आसा. तशेंच करून बेगीचे बेगीन हांकां कितें तरी पनिशमेंट सामको अर्जंटली पनिशमेंट हाका दिवपाक जाय एक्युजाक. हें हांव सरकारा कडेन मागता. असले बारीक भुरगे मारून उडयला पळय ताका. आमी तीच उसगांव कसल्ले हांगा आसा जे जाग्यार 5 वर्सांची चली बेपत्ता आशिल्ली आनी पयल्या रात ती चली हांगा तेजे घरान शेजारी आसा पप्पू यांच्या घरान ती कांबळी यांच्या घरान ती सापडली. पयल्यार तेका मारून तेंच्यांनी ते जमनीक आपल्याच घरान पुरलेल्या सायडीन. आनी जेन्ना हेजें इन्वेस्टिगेशन करतना जे पुलीस इन्वेस्टिगेशन करताले तेजे सायडीन एक घरांतले CCTV कॅमेरा आशिल्लो. त्या CCTV कॅमेराचेर ते चली तेंगेर वयता ते दिसता पूण येता ते दिसना. त्या संशयाचेर पुलिसांनी आधार संशय घेत ते जेन्ना ते तपासणी केली ते घराची तेन्ना ते घरान भितर ते पुरलेले वचून सापडलो. अशें आसा की रातभर ते पुलीस जे सोदताले तेन्ना तेंचे बरोबर तो मारलेलो तो एक्यूजूय बी तेंच्या वांगडा सोदतालो. आनी आतां तेजी सगळे हांगा जो डॉक्टर हांगा आयल्लो आसा डॉक्टर बी सगळ्यांक येवन हांगा पंचनामो करून जी बॉडी आहा ती ताब्यान घेतलेली आसा आनी मडगांव हॉस्पिटलान हांगा धाडली आसा. तेजे पयलीं तेजी वळख शहनिशा करपा खातीर तेजी आवयकूय हांगा हाडलेली आनी एक्युजाकूय हांगा हाडलेलो आशिल्लो. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 192 खुनांची प्रकरणां नोंद जाल्यात. 2019 ते 2024 मेरेन खुनाचे आंकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात. प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक अपेसी थारला असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान केला. गोंय हे शांतीप्रिय पर्यटक राज्य, पूण आयच्या परिस्थितीन वाडटे गुन्यांव पळयत जाल्यार गोंय हे शांतप्रिय राज्य उरला काय असो प्रश्न उप्रासता. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयभर 192 खुनाची प्रकरणां पुलीस स्टेशनांनी नोंद जाल्यात. गोंयांत वाडटी खून प्रकरणां पळयत जाल्यार पुलीस यंत्रणेचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह उबो रावता. 2019 ते 24 मेरेन खुनाचे आंकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात. 2019 वर्सा 33 खून नोंद जाल्यात. 2020 34, 2021 26, 2022 वर्सा 44, 2023 26 जाल्यार 2024 29 खून जाल्यात. पुलीस खात्यान जारी केल्ल्या ह्या आंकडेवारीन सगळ्यांत चड खून 2022 वर्सा जाल्यात. हे सगळे पळयले जाल्यार गोंयांत गुन्यांवकारांक गुन्यांव करप सोंपें जाला काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक अपेसी थारला काय म्हणीत हे स्थितीचेर काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान भंय उक्तायला. पळय आमी म्हाका दिसता बरेच फावटी सांगला आमी पुलिसांचेरूय फंक्शनिंगाचेर बोट दवरला आनी हे सरकाराच्या अंडर जे होम डिपार्टमेंटान जो कंप्लीट फेलियर जाला कित्याक पुलिसूच आमी पळयला काही केसींनी सेन्सिटीव केसींनी कंप्लीट कशे फेल जाले आनी इनवॉल्ड आसले. इवन जे अंडर ट्रायल्स कोण लॉकअपान आसले तांकां भायर काडून पळोवपाक हें आमी दाखोवन दिलां लोकांक हाजे पयलीं. आनी वेळान वेळ आमी सांगत आसा लोकांक की BJPचे हे सरकाराचे अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल जाला. आनी ताजें उदाहरण म्हणटकूच जे तुवें आतां सांगलां 6 वर्सान 192 मर्डर जाले म्हणून ही खरी गोंयांक सामकी एक लज्जास्पद गजाल. कित्याक गोंय हांवें काल स्टेटमेंट सांजचो केल्ले प्रमाणे जो एक ल्हान ते 4 वर्साचे चली भुरग्याचो मर्डर जालो ते बी ब्लॅक मॅजिका खातीर इतलो दुर्दैवपूर्ण. आमी कालूय तेंच सांगलां की सरस फेस्टिवलाक महिला आनी भगिनी बद्दल मुख्यमंत्री उलयता आसतना दुसऱ्या सायडीन तो मर्डराचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसलें ही सामकी एक दुखाची गजाल. आनी गोंय सारके राज्याक जो एक पॅराडायस म्हणून सबंद देशभर जगभर वळखताले ऑफ पीस ऑफ टुरिजम हे राज्यान अशी आज घटना घडून आज आमचे राज्य वचून उत्तर प्रदेश आनी बिहार सारखे जे स्टेटी क्रायम कॅपिटल्स म्हणून वळखताल्यो तांचे कडेन कम्पीट करता आनी आज तांचे बरोबर तांचे पंक्तेन आज गोंय राज्य भरून हे BJPच्या सरकारान बसयला. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. शुक्रारा सकाळी आमोणे पुला वयल्यान एके बायलेन मांडवी न्हंयत उडी मारली. दिवचल पुलिशेक म्हायती मेळटाच पुलिसांनी सोद वावर सुरू केलो. कांय वरां उपरांत कूड रोखडीच पुलिसांच्या हातीक लागली. दिवचल पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. हांव सध्या आमोणेच्या पुलाचेर आसा. ह्या पुला वयल्यान आयज सकाळी एके बायलेन उडी मारिल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो
ताचे उपरांत पुलीस आनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम हातांत घेतिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जे बायलेन पुला वयल्यान मांडवी न्हंयेत उडी मारिल्ली ती बायल मेळिल्ली आसा. तिची डेड बॉडी आमोणे आनी पिळगांव हाचे मदीं न्हंयेत मेळिल्ली आसा अशें कळटा. हे उडी मारून न्हंयेत उडी मारपी जी बायल कोण तें अजून स्पश्ट जावंक ना. तिची वळख पटूंक ना. तिची वळख पटोवपाचें काम सद्या पुलीस करीत आसात. सद्या ही डेड बॉडी पुलिशेन ताब्यांत घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ही बायल खंयची आनी तिणें कित्याक लागून पुला वयल्यान मांडवी न्हंयेत उडी दिली तें अजून स्पश्ट जावंक ना. हाची फुडली अपडेट आमी तुमकां दितले. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सरकारान नंदादीप इमारत विकत घेवपाच्या निर्णयाची रमाकांत खलपान तोखणाय केल्या. सरकारान म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेची नंदादीप इमारत 25 कोटी रुपयांनी घेवपाचो निर्णय घेतला. मात ह्या जाग्याचो FAR वाडयलो जाल्यार ठेवीदारांची थकबाकी फेडून म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक परतून उबी करूं येता. ह्या खातीर सरकारान फुडाकार घेवन ह्या बँकेचें पुनर्जीवन करचें अशें आवाहन बँकेचे आदले अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी केलां. तर सगळ्यांचे डिपॉझिटचे पैसे घेऊन सुद्धा बँकेच्या हातांत सबस्टॅन्शियल अमाऊंट सरप्लस जादा म्हणून आणि हांगाच अनेक वर्षांची आमची जी मागणी केली की बँक बुडवूंक ना. ही बँक बुडवूंक ना. राजकारण खूप 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 जालें आणि तो फटको एकंदर आमच्या सहकार क्षेत्रात आसा. आज सुद्धा म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक आपल्या पांयाचेर उबी जावंक शकता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्री हे सगळे क्रेडीट तुमकां मेळटले. तुम्ही जर ही बँक परती उबी केली तर हे सगळे क्रेडीट उबे करपाची क्रेडीट त्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतले. सरकाराक म्हणले तर पक्षाक नाही. तुम्ही तो प्रयत्न करचो. FAR 400 सोडा ऍटलिस्ट 300 तरी FAR दिवचो प्रयत्न करा म्हापसाची नेम. आणि जी इमारत उभी जी जातली त्या इमारतींतल्यानच सगळ्यांचे देणे फारीक जातले. आज जे आसा वेगळ्यान ते फारीक जाता करंटली ते फारीक करचे आनी उर्वरीत जो पयसो उरता भितर रिझर्व्ह बँकेकडे सरकारचे नाती आसात. केंद्र सरकारचो निबंधक जो आसा सेंट्रल रजिस्ट्रार ताका सरकार आणि निदान एक ब्रांच तरी सुरू करू जेका आमी बँकेक बँक ऑफ गोवा हें नांव दिलें. बँक ना जाल्यार क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह ऑफ गोवा अशा प्रकारचे नाव देऊन त्या बँकेचे पुनर्जीवन उजित अवस्था. सो म्हणून कालचे स्टेटमेंट हे एक आनंद देणारे आसा. उदय भेंब्रेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर केल्ल्या विधाना उपरांत फातोर्डा पुलिशेन दाखल जाल्ल्या कागाळीचेर चवकशी सुरू जाल्या. उदय भेंब्रे तांचे घरांतले बजरंग दलाचो विराज देसाय आनी हेरांची स्टेटमेंटां पुलिशेन नोंद केल्यात. गोंयांत शिवशाही नाशिल्ली ह्या भेंब्रेच्या विधाना आड बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी निशेध केल्लो. तशेंच सुरवातीक भेंब्रे आड काणकोण पुलिशेन दाखल जाल्ल्यो 3 कागाळी आतां फातोर्डा पुलिशेन हस्तांतरीत केल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ज्येष्ठ साहित्यिक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांणी एक व्हिडिओद्वारे शिवाजी महाराजा बद्दल वक्तव्य केल्लें आनी ताजे नंतर एकूच बोवाळ जालो. त्या जें वक्तव्य आयलें ताजे नंतर 2 दिसांनी शिवसैनीक आनी बजरंग दलाचे काही कार्यकर्ते उदय भेंब्रे हांच्या घरा भायर जमा केले आनी तांणी ताका जाब विचारपाचो प्रयत्न केलो. ताजे नंतर उदय भेंब्रे हांणी फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक आपल्या घरांक जबरदस्ती घुसले, बेकायदेशीररित्या घुसले, ह्या खातीर कागाळ नोंद केल्ली. ताजे नंतर शिवप्रेमी आनी बजरंग दल आनी काही संस्थांनी गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशनाक उदय भेंब्रे आड कंप्लेन दाखल केल्ल्यो. ह्या कंप्लेनीक तांणी म्हणिल्लें की
शिवाजी महाराजा बद्दल आक्षेपारी व्यक्त करून आमच्यो धार्मीक भावना दुखयल्यो अशी तांणी कागाळीक नोंद केल्ली. ताजे नंतर ह्यो सगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसात गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार जाल्ल्यो त्यो फातोड्डे पुलीस स्टेशनार वर्गीकरण केल्यो. आनीक काल मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे फातोड्डा पुलिसांनी उदय भेंब्रे आनी ताची घरची आनी त्याच बरोबर बजरंग दलचे नेते विराज देसाय आनी कांय शिवप्रेमीची जबानी नोंद करून घेतिल्ली आसात. फातोड्डा पुलीस हे हाजो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. उजो भुंयकाप हुंवार सारकिल्ल्या आपतकालीन परिस्थितींत उजो पालोवपी दळाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. मात आपतकालीन परिस्थितींत कांय खेपे उजो पालोवपी दळाक समस्या निर्माण जातात. हाका लागून उजो पालोवपी दळान अग्नी संदेश हे ॲप तयार केला. ह्या ॲपाचो लोकांकूय फायदो आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी सांगले. आपत्कालीन परिस्थितीत सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असता ती म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाची. उजो पालोवप रस्ते अपघात, भुंयकाप, हुंवार, उद्देगीक धोके आनी हेर आपत्कालीन परिस्थितीक लागून जिवीत आनी मालमत्तेचें लुकसाण जावचें न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळ सदांच तयार आसता. उजो पालोवपी दळांतले जवान अशा तरेच्या आपत्कालीन परिस्थितीत आपलो जीव धोक्यात घालून असली संकश्टां हाताळटात. मात कांय खेपे घडणुकेची सुवात सोदप दळाच्या जवानांक कठीण जाता. ह्या समस्यांचो सुटावो करपा खातीर उजो पालोवपी दळान एक ॲप तयार केला. अग्नी संदेश अशें ह्या ॲपाचें नांव. 29 नोव्हेंबर 2024 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या ॲपाचें लोकार्पण केल्लें अशी माहिती उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी दिली. The mobile application Agni Sandesh is developed aimed at improving the efficiency and responsiveness of incident call dispatch and incident tracking. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant launched Agni Sandesh app on 29th of November 2024, marking a major step towards the tech-driven governance. Under the Goa Chief Minister Apprenticeship Policy, Sri Milroy Gomes was appointed as an IT support executive in the communication section of the Fire Force Headquarters, Santines, Panaji. During his training period, he developed the Agni Sandesh mobile application to enhance the incident call dispatch and tracking, aligning with the department's goal of modernizing the general public delivery at large. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतचे मार्फत अप्रेंटिसशीप पॉलिसी ज्यांनी ती फॉर्म केल्ली आहा ती स्किमी बद्दल आमी असले टॅलेंटेड भुरगे आमी घेतले आनी तेजो चडांत चड आमी डिपार्टमेंटाक फायदो करून घेतलो. स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ट्रॅफिक पोलीस आनी स्टेक होल्डर्स, जनरल पब्लीक हांकां चडांत चड हेजो फायदो जालोच आसतलो. अग्नी संदेश विकसीत करपी मेलरॉय गोम्स हांणी ह्या ॲपाचो कसो वापर करप तशेंच ॲप कशें फायदेशीर आसा हाची म्हायती दिल्या. अंडर द अप्रेंटिसशीप स्किमाचेर आयिल्लो, सो म्हाका 1 year ट्रेनिंग जाल्लें. So under this training, I have seen how the control room was functioning, and I have seen some areas where they were getting issues with technology. So I had to streamline the operation. So with the help of our website developer, Alan Logo from Technotrix, with him I have come up with this app to develop to make them easier and for other people also. So the app name we have given by the department has given the app name is Agni Sandesh. So if we talk about the functioning of the app, this is how the app is going to look. It is going to consist of a Google authentication, which is very seamless. You don't need to put a password, nothing. Everything is done through Google only. This is how the app is going to look. So if we talk about the feature of the app is going to consist of a SMS option. There, once you enter all the details and if you press submit, it will go through NIC SMS gateway, which sends SMS, that is normal SMS, as well as email and through WhatsApp. So we don't have only one option. We're going to have 3 options of this. It is better to have more than one options. So other than that, this is for authorized use only, and this is benefited to the district disaster management, the department as well, and the press and the public. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.
गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बस्तोड्या तार जंक्शन वाठारांत एका वेगान चलोवपी दुचाकी चालकान दुसऱ्या दुचाकीक फाटसून धपको दिवन पळ काडलो. ह्या अपघातांत दुचाकीत आशिल्ल्या बापूय आनी पुताक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दोघूय अशें येतले दिसता ते. ताका फाटल्यान ते स्कूटर काय R15 कोण जाणा तेणे ताका डॅश केलो, उडयलो ताका आनी पळलो तो. रावंक ना खंय तांकां. बिलकुल रावंक ना. हिट एंड रन रावंक ना ताका. गेलो तो. सामको धांवलो ताका. आनी हेंका पळयत तांकां झोरगाडे बी हांगा लागला तांकां भरपूर लागला तांकां. बापू आनी चेडो ते बाबड्याक चेड्याक सुद्दां हांगा लागला दोया कडेन. मातसो दोळो चुकला तेजो, नाल्यार तेजे दोळे कितें ना कितें डॅमेज जाला. वयत तो चेडो तो धपक्याक पावलो म्हूण बरें जालें. म्हाका कॉल आयले की एक्सिडेंट जालो. धांवत आयला हांगा पयले जाल्यार डॅडी हांगा पडलेलो आहा. रगत बी भायर सरतालें. मागीर हेंच्यांनी सांगलें की हो बाबा तेणें सांगलें मारून गेला की केला. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपार